समोर शकत Issue कितना that is judicial problem हे सगळं हे मोठा आणि हे साइड पडतो त्या आजूबाजूला एक लिमिट कुठे आली हे सिटी डिपार्टमेंट ऑफर सो यू रिझॉल्व द मॅटर त्या मोठा काय राईट आपल्याला भाडा घर काढला होतो जे कमर्शियल करपा आहाय तेगे एफआर वाढवून भायर लोकां ते इकपाक बिल्डरांक लँड माफिया तेंक लागून करप आनी दुसरें आहा हे माझे घर म्हणून पळय चीफ मिनिस्टरान काढा ती तीग वचोन हें करप आनी कोणाक इलिगल आनी तें दिवप ते गुमदारी दिता ते भाशेन प्रायवेट डेमो आहा तेका हो रावता तेगे या म्हणले ते म्हाजे घर म्हणून तें दितले आमगे ग्राम सभा म्हाका दिसता वी शूड एम्पावर पंचायत टू राइट लेटर ग्राम सभान रेजोल्यूशन दिला आमगे पंचायत ज्योग्राफिकल एरिया ई सर्वे जाचना कोणाक जाचना यू शुड यू कॅनॉट सेंड सर्वे हियर हे तुम बराबर आल्यार यू शुड बी लेट पास द रेजोल्यूशन तेंच्यानी मला कोणाले ते सर्वे गव्हर्नमेंट सर्वे कम आणि कोणी नो that department should not come here तेजा प्लेन इशू कोई एक लेटर का ग्राम सभा रेजोल्यूशन आ that we will not allow this land survey in the geographical village panchayat area आणि आम्ही ऑर्डर करपा नाका install the cameras to this control hall surveillance and security camera and staff outside also if there is no it is not. I already spoke about the man walking in, so we said how many areas should be covered conference room and staff 1 3 no we want a resolution. You tell me when is it. I know that. Yes, you have to listen to our body. Hold with permission For the next meeting, you tell me right away. You're not going to move on the next topic. Meeting कितना meetings है? Don't meetings है. Quotation ये भी कितना? Yes or no? Quotation ये कितना? What do you want? I want the cameras. तू क्या meeting? तू क्या अपना resolution दिया? ना. How many meetings do you want? How many meetings? You are not up to know. You are just having an issue. You don't want cameras and can anyone pass the minutes of the meeting and you clearly see what he writes and I will not even know what he has written. Just got it to RTI where he mentions we need to take the decision. This is his adamance where he doesn't want cameras and he is. I clearly said that. No, you are just saying this and you are just going round the bush. You are going round the bush. You are not ready for it and it is what. Don't think. Remember one thing. You cannot. It's a decision is about us. No. We are not here to listen to you. This is our village. We are supposed to speak up. Secretary. कोण पास होतात पंचायताची बाजी कोण पास होतात ग्राम सभा पास कोणाक तो तुज्यान ते यूज करू जाता सो that is why any proposal passed by Gram Sabha has to be implemented. So he brings to court. तुगे पंचायत meeting ते reject जावपा जायना because it is a proposal of the Gram Sabha and for the people. देखून तू हे court आणि तू resolution जाय आणि तो हे आदर दाखवपा जाय then you take the decision, take it now. कितली बॉडी मीटिंग झाली तुम्ही गोइना कितली बॉडी मीटिंग झाली तुम्ही दोन लास्ट ग्राम सभा एक ग्राम सभा कितली मीटिंग झाली तो आफ्टर 3 months at least 6 झाली तो तुम्ही या 60 मीटिंग तुम्ही आजपासून डिसिजन घेऊ ना so what I am saying within one we are passing an resolution by this Gram Sabha that Within the next body meeting,
Panchayat should have all the CCTV cameras in place. Yes. Or if any consequences Right are there, right taken there. place, the Sarpanch and this will be responsible The and secretary even and will ask for the this responsible qualification. for it. No, this is wrong. This is wrong. When we ask us, no, only no. No, it's right or not, this is wrong. No, it is not. In general, I went to him. He's my punch, I went to him. How can you stop that saying that it's not right? पांच लोगों का जायजा लेने No, मुझे पता है क्योंकि क्या नाम है? What from your Why are you stopping? I have called as a member. No, why you cannot stop? No, you cannot stop. You are able to sit. Yeah, yeah, Say- you listen to us. The priority is Yes. say, I will No, get. no, no. I will get. Perfect. We want to speak something, the Gram Sabha The is Gram Sabha has a allowed right to it. you can speak. ओके हम जो एक पार्टी मीटिंग है ऑलरेडी कैमरा प्रपोजल का नाम एल कोटेशन एल सो ऑपोजिशन रूलिंग आने में सगळे कोटेशन सेक्रेटरी ओपन करून दियो नाही ओपन पण आपण तो इंजिनियर आम्ही इंजिनियर कोण घालतो सांगतो माझी कोण कोटेशन कोण तो यार त्याने त्यामुळे मी म्हणते मी कोण आहे सेक्रेटरी सो एनी सगळे रूलिंग आले ते मातबाले दिनाय पंचायत रुलिंग ना That is what I was trying to bring out. This is what I was trying to bring out. ये पंचायत ये पंचायत सेक्रेटरी बोलले आम्हाला इथे के प्राइवेट प्रॉपर्टी This is what is happening. सरपंच आणि आमचे नायले पंचायत तो तुमगे 5 मेंबर तो ही ग्राम सभा उपरावन तेणे एलिगेशन गायला आप कित करपाचें ग्राम सभे इतू पावर आहा इतू पावर आहा डिस्क्वालिफाई हो आमचे कळे जय तू एक्सेप्ट कोता तो उलयलो तो सारकें काय रॉंग ना आय तू तेश कोन हांव सांगनाका हांव सरपंच आनी सेक्रेटरी हिंगा हाय ग्राम सभे ते आमी ग्राम सभा एवरी डे जायना तेणे तुमगे पांचान कितें उलयलें सारकें काय रॉंग प्लीज आन्सर सारकें silence will speak. Silence speaks. What he said is truth or false. पंचायत रुलिंग मुळे असना या ते सगळं नाड पड पॉलिटिकल पार्टीजान पडले रुलिंग केला पंचायत ते रुलिंग असना पंचायत लोकल बॉडी ओय आते केला को बीजेपी को कांग्रेस आणि को हा आणि साथ कोण केला बट दिस इज अ लोकल बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ये यू रिप्रेजेंट नायका आमचे प्रोजेक्ट काम करताय तुमका आय मुगे जावं ना तुमका कॅमेरा घालपाक केसो प्रॉब्लेम आहा रे केसो प्रॉब्लेम आहा कॅमेरा घालपाक पयशे नाही वी विल डोनेट ग्राम सभा विल डोनेट जाय नाही पयशे जाय नाही म्हाका सांग तुमचो पयशे नाही अडे लाख कोणाय तेका लोक आपल्या घरान घालता why is the rule important म्हणून तुमगे दोन ग्रुप आहे पडे why you do not want to put I want सरपंच माशे तुम्ही आन्सर कर कित्याक एसो बरे आमके नायकील ना साम इलीगॅलिटी नसते गोंयकार एसो आमके नायकील ना आणि हे भर न्हू कित्याक आमगे पंचायत आमना रॉंग सायडीक वयता ती सारकी येवपाक जाय आणि हे तू करेक्ट करतो जाल्यार तुमगे सगळे काळे आणि ग्राम सभा एक आमगेले रेजोल्यूशन आहा that you have to install the camera please install कोताय ना पॉल तू आमगेलो मनीस तू लोक न्हू सांग माय केले कोण कोटेशन ओपन करपाक आपण घालपाची तुमकां जरी कोण कॅमेरा हवी घालपाक कॅमेरा घालपाक ट्रेन मनीस आहाय हे कॅमेरा लायला कितू जाग चोयतले हे कॅमेरा आनी हवी घालतले मनीस हाडे वी विल सँक्शन दॅट अमाउंट ऑल्सो ओय you get a specialist to say where to put the cameras and how many cameras to put okay am to toy the payment section to that but you please
डू दीस आणि नेक्स्ट ग्रामसभा जावचे पयलीं कॅमेरा घाले ते लोक 2 दिसांक कॅमेरा आपल्यागे घरा घातले पंचायत काय ओके ओके प्लीज डू इट मारगांव आतां म्युनिसिपालिटीसान आमगेली नावेलींची एरिया नावेली विलेज पंचायत तेमकां मारगांव व्हरपाक जाय SPDक पयलीं लॉंग बॅक 10 years बॅक म्युनिसिपालिटी व्हरपा आशिल्ले तेन्ना आमगे ग्रामसभा आनी बॉडीन बी अपोज केल्ले सेकेंड मागीर PDA व्हरपाक केली तेन्नाय अपोज केले आनी आतां ही सर्वे करून लँड सर्वे डिपार्टमेंटान सर्वे करून लायताय ते आनी आमगे नावेली विलेज मारगांव व्हरपाक सोदता सो तेजे सगल्यांगेलो अपोज आहा सगल्यांनी पास केला अनॅनिमस इट इज ऑब्जेक्शन गार्बेजीचो कितें इश्यू सर दुसरें लेट मी कंप्लीट इट तेच तो म्युनिसिपालिटी आहाय थिंग आतां सिलेक्टेड कित्याक विलेजीस काडले हो लोकांक गेलो कन्सर्न आमगेले आनी म्युनिसिपालिटी जाय ते आख्या गोंयांत फकत नावेली मारगांव सावन आहाय ते नावेली आखेंबाज दावोली ह्योच कित्याक काडले ताका लागून तेमी अपोज केला आनी सर्वे करपा येयल्यार दिसना आमकां इट इज ऑब्जेक्टेड गार्बेज वेट गार्बेज आतां एज पर द NGT ऑर्डर नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एंड हायकोर्ट ऑर्डर वेर इज हाय टायम नावेली एसोली अर्बनायज विलेज गार्बेज वचपा टील डेट वी आर डुईंग ड्राय वेस्ट वेस्ट आनी आतां आमी गार्बेज असो सोदताय बिकॉज लोकां आतां आमगेली वेस्टर्न बायपास पास जाला रोड्स आहाय ते सगळे रोड सायडीन गार्बेज उडयताय सो नावेली पंचायत हे डिसायडेड टू आतां वेटा वचपा वेट गार्बेज कलेक्शन आनी डेली कलेक्शन करून वेस्ट मॅनेजमेंट हाडपा सो फॉर दॅट ताजो प्रोसिजर चालू करपाचो आतां गव्हर्मेंटान एम्पॅनलमेंट केलो आहा सो आमी रेजोल्युशन धाडलो आहा टील द गव्हर्मेंट सेंड दॅट कॉन्ट्रॅक्टर लिस्ट तितूंतले आमी सिलेक्ट करतले मागीर सो प्रोसिजर सारको जाला फायनल स्टेज आहा इट इज पास इन द VDC मिटींग विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी मिटींग गार्बेज कमिटी मिटींग आनी ग्रामसभानी बी अप्रुवल दिला आनी पंचायत बॉडीनूय बी अप्रुवल दिला वॉस गो अहेड वीथ द गार्बेज कमिटी आनी डेली कलेक्शन बाय पुटींग द नेसेसरी फीज आतां सब्जेक्ट टू टेनंट्स रावताय तेंगेले मातशे ताका लागून एक थोडो डिस्कस करपालो इशू दुसरो गार्बेजीचो फायनलायज करपा हाव टू पूट द फायन आनी युजर फी कितू घालपाची तें डिस्कशन जातलें सो वेरी शॉर्टली आय वील बी प्रिपेरींग वन मोर मिटींग जातली त्या सायडीन रूम करून दिले तेंचेर आमी स्ट्रिक्ट हें आसतलें पयलीं सद्या टेनंट वेरिफिकेशन फॉर्म बोलतात तें चोवपा जाय थ्रू द पुलीस डिपार्टमेंट सेकेंड ते गार्बेज म्हण तूं मॅन्युफॅक्चर जाताच सो गार्बेज जायना म्हणून ना सो गार्बेजीचेर तांकां थोडे ग्रामसभा मेंबरांच्यान टिबल घेवपाचें सपोज आमी जर 100 घेताय नॉर्मल रेजिस्टर्ड आहा ते घरा कडेन ताका 3 times घेवपाचें प्लस 1 month रेंट घेवपाचें सो दॅट रेवेन्यू शूड बी जनरेटेड बाय द पंचायत इट विल बी यूज फॉर द गार्बेज ओनली वन ऑफ स्टाफ मेंबर हॅड एक्सप्लेन ती वेबसायट आहलो आमचे कडेन सो सम हाव ऑडिटान ऑब्जर्वेशन कार्ड म्हणून आमकां काडी कोटेशन भायर गेली कोटेशन भायर करता सो वन ऑफ द बिडरान गेलें आनी आमगे सोदां करपा आहलो तेगे हाय जालें आनी तो लो आसतना तेका पळय सो तेणें मातशें ती आमगेली वेल ऑर्गनायज केली ना सो तेका लागून वेबसायटीचो इशू जालो सो आतां हांवें पोतून पयलो आहलो तेका दिवपा म्हणून तारा गेला गव्हर्मेंट हॅज सेंड 15 फायनान्स कमिशन धाडलें एवरी इयर धाडटाय ते 14, 13 आनी 15 पावलो हांवें सो 15 कमिशनाचेर तेमी एक मेन्शन केलें इट शूड बी हेल्थ ग्रांट्स म्हणून came to Goa government and आम धाडले टू द ऑल द गोवा पंचायत्सान धाडले तेमी सो हेल्थ ग्रांट्स आहाय ते हेल्था डिपार्टमेंटाक दिवपा जाय आमगेलें प्रायमरी हेल्थ सेंटर नावेली आतां ते कित्याक दिवपा पडलें हेल्थान थिंगा जायत्यो वस्तू नाय सो दॅट लोकांक आमगेले गांवचो लोक पेशंट्स गेले जाल्यार तांकां एक्सरे काडपाक दुसरे कडेन वचूंक पडटा सम ऑफ द टेस्ट करपाक मिशिनरी ना म्हणटालो सो डॉक्टर हॅज प्रपोज आमकां त्यो वस्तू जायो आनी सिन्स द हेल्थ ग्रांट्स येयले म्हणटकीर हे पयशे आमकां तुमी ट्रान्सफर करचे आनी ते वस्तूचे आमी कित घेयलां what we have purchased for the Naveli village, the list diploma जायना आनी ताका सर्वीस रोड आहाय वेस्टर्न बायपासा लायट आहाय सर्वीस रोडा लायट ना ते रेजोल्युशन गेलां अलॉंग विथ द तेलावली पंचायताकूय सांगपाचें तुमी घे कित्याक हाफ पार्ट इज फॉलोइंग इन तेलावली पंचायत आनी हाफ इज फॉलोइंग इन नावेली पंचायत रोड डिगींग करून तो इम्पॉर्टंट पॉयंट सो एट द टायम ऑफ डिगींग आतां चलता नावेली विलेज पंचायत 3 डिपार्टमेंट आहले 3 जाणां आहले सिवरेज डिपार्टमेंट वॉटर सप्लाय एंड इलेक्ट्रिसिटी First of all, let me clear, this is all the infrastructure for the betterment of the people. All done the only thing the question is, contractor काम कोण जालें तो रिस्टोर कोना in the original position. That is the issue. हे आमकां वस्तू त्यो केल्यो आतां लोकांचो इशू आतां कलेक्टराची ऑर्डर आहा कलेक्टरा ते म्हणटाय नोटीस शो कॉज काड म्हणटाय शो कॉज काडपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू द कलेक्टर आय कॅनॉट तेम सांगिलां तेंगे ना बट
मग आमगे कायद्यां बसनात. सो आमी कलेक्टरा बरयले सेईंग दॅट बाबा कलेक्टर साहेब एट द टायम ऑफ गिवींग NOC रिस्टोरेशन तेंकोडे करून घे सो दॅट तेमी ड्रेनेजीस सगळे पावसा तेंपा ड्रेनेज हें केले मोडून उडयले. दुसरी मात गेलो आहा ती सगळी रिस्टोरेशन करपाचें. कॅमेराचो कॅबिनान तुमचे हांगा बी घालपाचें तेजेर कितें केलें तुमी आतां? ते एक म्हणटाय तेंकां आमकां जाय ग्रामसभा रेजोल्युशन पास कोता घे म्हणून. ग्रामसभा रेजोल्युशनाचेर आय कॅनॉट टेक द प्रोसिजर करपा नाका. पंचायत बॉडी रेजोल्युशन जाय तें तेंकां सांगल्यार सांगना. हांव सांगू सोदी तेन्ना हांव कोता. तुम ग्रामसभाचे प्रोपोजल हाडटा बॉडी मिटिंगेक घालता खूंय घाल्या ते घाल्या आनी प्रोसिजर करुया. ते म्हणना ग्रामसभा गेले तरी करपाचें. तो पंचायत राज एक्ट इज नॉट लायक दॅट. दे कॅन सजेस्ट एज मच एज दे वॉन्ट. द बॉडी डिसिजन इज अ फायनल. दॅट इज वॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू देम. तो एक पंचायत एलिगेशन केला तुम्ही काय मेंबरान कित म्हणून एक पाट हाडलो प्रोपोजल विदाउट मेन्शनिंग वेर यू आर पुटींग द कोटेशन भायर काडा. इन माय एबसेंस दॅट टायम आय वॉज नॉट अ सरपंच. सरपंच वॉज समबडी एल्स. तेमी कोटेशन इनवायट करपाक धाडला आनी ओपनिंग करपाक जाय खूंय घातल्या रे कॅमेरा खबर ना. दॅट इज द क्वेश्चन. तो तें एलिगेशन केलें ती. सो सरपंचान मागीर ओपन करूंक ना दवरलें. यू हॅव टू डिसायड खूंय कॅमेरा जाय आमकां. कॅमेरा मनशां हाडपाक जाय वीच एरिया वील बी कवर्ड अप ती चोवपा जाय न्हू. वी हॅव टू डू द स्टडी प्लॅनिंग एंड देन वी हॅव टू गो फॉर द प्रपोजल. सिनियर ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान बरें म्हणटा न्ही रातचो न्हू दिसा देखून भुरगे मातशें आतां यूथ आहा ते आवाज करून तेंगे सायलन्सरात आवाज येता. इट मेक्स अ लॉट ऑफ हें म्हणटाय ती. सो तेजे मातशें बरोबर म्हणून टू टेक अ कंट्रोल ऑन दीस टायप ऑफ बायक्स फॉर व्हेकल्स. रोजरी कॉलेजीचे किती केलं तुम्ही? लीगल कन्स्ट्रक्शन सी हाय सेकंडरीचे कांय म्हाका उलोवपा नाका. इट इज एन हायकोर्ट मॅटर. तेंका ते सांगल्यार ते सोमना. ते म्हणटाय की तातूंतल्यान ते ग्रामसभा हेज द फूल पावर टू डिस्कस म्हणटाय सबज्युडिस म्हणल्यार सोमना. बट आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट्स ऑन हाय सेकंडरी. आय कॅन कमेंट हाय स्कूल कॉलेजी सांगताय ते वयर एक शेड आहा ती FAR वाडोवन गेलो आहा टावन प्लॅनिंग हॅव गिव रिपोर्ट तेजी एक्शन घेवपाक कोणें करून म्हणटाय ते. सो आय डू वॉट एवर आय विल प्लेस टू द बॉडी मिटींग ऑल बॉडी इज डन आय गो अकॉर्डिंग टू दॅट. Our meeting, I placed a proposal wherein I asked him for installation of cameras. Okay, to which he said I would do it. Give me a month's time. He didn't do it. And during this Gram Sabha meeting that's held, I questioned him what is the resolution taken, because under RTI I received the minutes where he has written that I will be doing it, but it's yet not decided. So I went questioned, when would you do it? He said I'm not doing it, and thereby. After all these discussions, he says that cameras are present in all the areas of the panchayat, wherein they are not present, and the one that is present also is facing downwards. It's not capturing anything. You will never find a footage of anything in the panchayat because the cameras are all facing downwards. There's not a single camera that's facing the entrance or any angle that is being covered in the panchayat. So I requested for installation of cameras in the secretary's cabin, in the conference room, in the corridors, and sarpanch's cabin, and everywhere wherever the area needs to be covered in the panchayat. During this discussion, he always, whenever questioned, he always will say, "Shut up." This is the answer he gives when he loses his mind on this topic. In regards to the camera, this is the answer he gives because he has no answers about installing cameras in the panchayat. The reason, okay, We want transparency. See, we want transparency in the system. We want to know what is happening in, out, and there are many issues that are taking place in our panchayat. People are literally not able to come forward. They are not able to speak what is happening because their voices are shut. And and what he does is he can just shut people up. It is maybe people like me who would come forward, but there are many people who do not have the audacity to speak up. So it is for this reason we want to bring people forward, and we want our panchayat to function well, and it is the people's body itself. So we want the installation of cameras. Thank you. Please see that camera how it is. See, look at the camera, capture that. Oh yeah. There no, and that one is always your, and this one is your. Today position also changed. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.